नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आर किणी. आजी तुमची मुखारी एक नवीन कार्यक्रम घेऊन उपस्थित आसा. कोंकण्या गेले रांदप म्हळ्यार भारी रुची नाही. आमगेल रांदप आमकां रुचीची जाल्यार जगत्यांतू पुरा रांदपा पैकी पळयतना बहुशा कोंकणी रांदपाक एक विशेष स्थानमान आसा म्हणून हांव लेखता. कित्या म्हळ्यार आमकां प्रकृतींत मेळचे खंयचेय रांदयकाय आशा पुरो, पाल्ल आशा पुरो, फल वस्तू खंयचेय काळी कसलेय आशा पुरो ते घेवन ते कालातकीत म्हळ्यार कालमानाक ऋतुमानाक समजावन प्रकृतींत आमकां मेळचे खंयचेय वस्तू घेवन एक दिडीर म्हणून एक रांदप करूंक भोवशा तांणी शक्त आसाची. हाका भोवशा कारण म्हाका दिसता गोंयांतून आमी दिग कर्नाटक करावळी दिगायेन येवन केरळचे कोच्चीन वरेन आमी वलस येयलेची. तेन्ना आमकां वाटेर कसं मेळ्ळें ते कालाक ते घेवन आमी शिजयत खतर आबलेची म्हूण दिसता. 3 फातोर सेरसिलो, एक आयदन दवरलें, प्याज शिजयली आनी एक उपकरी केली, नाजाल्यार एक दाळ शिजयली, एक पण्ण घालून दाळीतोय म्हणलें. अशी कसगी करून घेवन ताका एक हिंग घालो वायू जायना अशी म्हणलें. अशी करून एक परंबळीची एक रुचिकरी रांदप करच्यांतू आमचे केलें. म्हळ्यार कोंकणी आमी दोरकी म्हणटा. आमकां द्वारका वचून आयिल्लो तकून दोरकी म्हणटाची म्हणून म्हणटाची तशी आमगेले एक रांदपा रुचीची एक वेगळे. जाल्यार गोंयांतून कोच्ची पर्यंत आमगेले वच्चे हे एक वाटेरी आमी थंय कारवार म्हळें, अंकोल म्हळें, कुमट म्हळें, भटकळ, मुर्डेश्वर, शिराली अशी हेतांत आयले, उडपा म्हळें, कारकळ, मंगळूर, उल्लाल तशीच मुखारसून कासरगोड कोच्चीन वरेन आमगेले जन वस्ती कोण राबल्यांची. तेन्ना थंयचे प्रादेशीक भोवशा जनाले ಒಟ್ಟು मेळणू आमी भोवशा मंगळूरचे लोक तुळू जनाल ಒಟ್ಟು मेळणू तांगेले देची खाण जेवणाचे रुची आमी वांटून घेतिल्ले आशा पुरो. तशीच उत्तर कन्नडा जनांनी थंयचे लोकाले घेवन आशा पुरो. कोच्चीनचे जनांनी केरळा जनाले येदेची तांगेले पुट्टू तसले असले कसले घेवन तांगेला आहार पद्दती जावन कोरून घेवन आशा पुरो. जाल्यार कसं करून घेतल्यार एक कोंकणी रांदप म्हळें ताजे एक मूलभूत जालेले थोडे आतां आमगेले आंबट म्हणटाचे आमी, कोद्देल म्हणटाची, घशी म्हणटाची, सासम म्हणटाची असल पुरा कडेनय आमी करून घेवन येत आसाची. तशें आसल्यार कारवारातून कोच्ची पर्यंत कोंकणी रांदप ताजी प्रादेशीक वैविध्या संगात कशें आसा म्हळ्यार एक भासाभास कोरया म्हणून आमी चिंतला. आजी हाजे खातीर आमकां 3 विभिन्न प्रदेशांतून भयण्यो येवन मेळ्ळेल्यो आसाची ह्या भासाभासांत भाग घेवच्याक. दूरचे कोच्चीतून श्रीमती संध्या मुरलीधर शेणै हांणी आयिल्ले आसाची. तशीच कुमटातून श्रीमती वनिता शिरीश नायक हांणी आयिल्ले आसाची. आनी मंगळूरची प्रतिनिधी जावन श्रीमती जी लतिका हरिराम शेणै हांणी आयिल्ले आसाची. हांकां तेगांकय हे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. आता हे आमगेल भासाभास आरंभ करचे फुडें एक सानशी हांगेल परिचय. कुमटाचे श्रीमती वनिता शिरीश नायक तांणी महाराष्ट्राचे सांगलींतू जल्मलेले. M.Com स्नातकोत्तर पदवी जोडल्या. लग्ना उपरांत कुमटांतू वास करतर आसाची. बामणू श्री शिरीश नायक उद्यमी. एक धुव लग्न जावन अमेरिकांत आसा. पूतू शिकता आसा. कविता नाटक बरोवचे, रुची रांदप करचे, प्रवास करचे हांगेल हवी आसूं. आयचे कार्यक्रमाक परत एक वेळ तुमकां स्वागत वनिता नायक. नमस्कार. तशीच मंगळूरचे श्रीमती जी लतिका शेणै हांणी B.Com पदवी जोडल्या. संगीत, शिवण, फूलगांतूचे हांगेल हवी आसूं. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे ग्रेडेड कलाविदा. दूरदर्शना खातीर भूवैकुंठ वैभव म्हळेले संगीत रूपक रचना आणि निर्माण केला. मंजेश्वर अनंतेश्वर देवळाचे षष्टी महोत्सवा बद्दलही कार्यक्रम निर्माण करून
ते दूरदर्शनांतू प्रसार जाला आणि मंगळूरचे पावसाळी रांदपा बद्दलही त्यांनी कार्यक्रम केला आणि तांगेलोटू मस्त भयण्यांक हे कार्यक्रमांतू भाग घेवच्याक अवकाश कोण दिला. चुडी पूजा कार्यक्रमूय दूरदर्शनाचे चंदनांतू प्रसार जाला जात असं. शास्त्रीय संगीत भजना क्लास चलायसी ताची. कोंकणी अकादमी तर्फेन बायल मनशा खातीर कोंकणी तरगती त्यांनी चलायसिलेलं असं. GSB महिला वृंदाचे अध्यक्ष जावन आसतना मस्त कार्यक्रम तांणी केला. तांकां आध्यात्मिक आसक्ती चड आसा आनी तांगेल पूत दामोदर शणै इंजिनियरींग शिकून आतां इन्फोसिसांतू काम करता आसाची आनी राजाराम शणै CA करून स्ವಂತ ऑफिस चलायसिता आसाची. त्या कार्यक्रमाक तुमकां परत एक वेळा स्वागत लतिका. नमस्कार. आतां आमी रांदप म्हणटना खंय तुकून आरंभ करुया म्हळ्यार आजी सुमार जाणां कसं रांदप आमी बायल मनशान म्हळ्यार कसं उलोवचें रांदपाक बरं उलोवचें. आजी कसं रांदप म्हळ्यार संध्या न्हय दाळीतोय म्हळें, लतिका न्हय दाळीतोय म्हळें, वनीत मात्र कुमटा तुकून पलपल्यार बारसो नाईल तुकून रांदप करूं जाय न्ही जाल्यार ही दाळीतोय करतात. आनी तशें जाल्यार आतां आमी दाळीतोय कशी करताची संध्या कशी? मी दाळीतोय म्हळ्यार तोरी दाळी शिजयताची आनी ताका फण्ण म्हळ्यार तरणी मिरसांग जिरे ससम करबेव जिरे घालचे हांगा तुमी हिंग घालताची ते जिरे घालून फण्ण घालताची इवन तरणी मिरसांग ना जाल्यार सुकी मिरसांग घालून करताची हांगा तो या करून तशी. तुम्ही दाळीतोय कशी करता? आम्ही दाळीतोय म्हळ्यार दाळ शिजोवन घेताची तदनंतर ओल्ली मिरसांग उदकांत शिजोवच्या घालताची. ते ओल्ली मिरसांग बरे शिजले नंतर दाळी कुकरान शिजल्यार बी ती एक पण बरे स्मॅश गुरडून घेवका. गुरडून घेना पडे ती तांतू मिक्स करचे उदकाक गजगज आयले ओल्ली मिरसांगे उदकाक गजगज येना पडे तदनंतर ताका मीठ घालचे हळदी पीठ घालचो आणि ते गजगज येना पडे ताका एक तुपा फण्ण ते फण्णाचेर दाळीतोय उरता ताका बरो फ्रेश. आतां आमी कुमटा रापचे देखून घरा येद्राक करिंबावा झाड उरता ते स्टॉक करचे ना फ्रिजान तेन्ना तेन्ना फ्रेश कायल फणा दवरचे आनी करिंबाव हाडचे वचचे. करिबेव तदनंतर हिंग सासम आणि सुकी मिरसांग इतलं घालून ते सासम पुटपुट राहील भितर फण्ण घालचे धांपून दवरचे. नाही तुम्ही वल्ली मिरसांगी एक पळय कशी शिजत घालून त्या वेळेस आपास फण्णातोय फण्णाक फक्त ते रुची पुरती एक मिरसांग घालची वल्ली मिरसांग तिखसाण करता अशी तोय करचे. जाल्यार तुमगेल कडे हे तोरी दाळी घालता की मुगा दाळी? ना तो मुगा दाळी बी तोय करताची जाल्यार ते साधारण पत्त्या येवचे म्हणून बाळान ती जाल भितर तेन्ना ते मुगा दाळीचे जास्त करताची. सद्द करचे किंवा देवा कामा करचे हे तोरी दाळीचेच. आणि तुम्ही दाळीतोय येता वर्ण म्हणता वय? दाळीतोयाक म्हळ्यार दाळ मात्र शिजवून ताका एक सोय जिरे ओल्ली मिरसांग आणि हळदी पीठ भाजून घेवन ते मासोल वांटून घालता पळय ताका आमी वर्ण वय ते आमी वर्षी कहाणी करता वय वय. हा लतिका आम्ही हांगा दाळीतोय करतना कुकरान शिजोवन तशी ते घांटून घेवचे घांटून घेवन मागीर ताका तरणी मिरसांग घालचे ते सम कतकतेन परबळ्ळे तरी मागीर हिंगा उदक घालून मागीर फण्णाक सासम तुपांनी पण घालचे. एक कसं म्हळ्यार केन्ना आमी जेवणां बसता पळय त्या वेळेर आमी ते फण्ण घालता तेन्ना मात्र भारी परबळ्ळेन लायक जाता दाळीतोय एकदम फ्रेश फिलींग येता. सकाळी फण्ण घालून दवरून मागीर जेवणा वेळार वापास ऊन केल्यार ताका तितले परबळ आसना. जेवणा बसतना ते फण्ण घालता फण्णां तेंची सासम तुपून जाता सासम सुकी मिरसांग आनी करबेव हें घालून आमी फण्ण घालचे आनी दांपून दवरचे. आतां दाळीतोय एक जालें मागीर आतां पावसाळी दीस म्हळ्यार तेऱ्या पानां कालू म्हणटना तेऱ्या पानाचे नमुनवार आयटम आमी करताचे. आमकां तूं बोशा बोकडी खाय नातील पाल्ल ना कोंकण्यान खाय नातील हे ना म्हणून एक गादे आसा तसल नमन्याचे पाल्लो हे ताजी पिशी आमकां. तशें जाल्यार हे तेऱ्या पान तुमी कुच्चिंत कसं करताचे? तेऱ्या पानाचे आमी पत्रवडो
गजबज त अळवती तेऱ्या भाजी मागीर आतां पान सारोन पात्रोड करचे फुरसत ना जाल्यार ते शी घालून उंडी म्हूण करताची मुद्द तशी करताची मागीर ते अशें नाही तुम्ही एक आळवती नंतर अन्य एक कसं सांगले कसं ते तेऱ्या भाजी म्हण ते कसं तेऱ्या भाजी म्हळ्यार तेऱ्या पानां हें ना वेंटी समीत ताका शिजोवन ताका तरणी मिरसांग आनीक हें घालता हिंगू पुरो घालून तेक पतपती एक रामदई आसता ताका मासूल वाटून घालून मासोल आसा मासोल वाटून घालून तेऱ्या भाजयेक मासोल घालपाचें हाका खोर्जी काय ना अशी तुम्ही कसं आंबट घालता की चिंचम घालता की आंबाड मेळटा तसना आंबाड चडावत घालचें नाजे चिंचाम जावो मागीर ना जाल्यार बिंबली ते घालून करताची थंय एक मागीर आमकां हें आसा हांगा बिंबली थंय एक करंबल म्हणून मेळटा ते एक धार आशिल्ले ते घालताची आनी आमी थंय पातरवड करचना प्रती एक शीर काडू पन्नाचे प्रती एक काडून त्याच्यान दुखोवन धुवन ताका सारोवन तशें ताका कसं तुम्ही मुगा दाळी ना थंय पातरवड करचना आमी तांदूळ ओरो म्हणचे आमी ते तांदूळ सोयी सुकी सांग ताका चिंचांब आनीक हिंग घालून वाटचें मस्त ल्हान करनाची चिक्के तरतरी आसता ते शारोवचे आनी हळद चूर घालचें नाही तुम्ही मूग जो चण्या दाळी जो तशें कसले तांदळाच्यो तांदूळ सोयी तुम्ही वनिता आमी तशीच तोरी दाळ घालताची आणि कुचकुच म्हणल्यार जाल तितले तरणे पान हाडच्या पळयता ते जून पान उरल्यार कुचकुचता म्हणून एक पयले दोन हे आमसाणी घालताची ताच्यान ते कुचकुचना बाकी आळवती म्हणून करताची चणे घालून रांदय आमगेल हांगा कसले एक रांदय केल्यार ताका साधा मिरसांग भाजची ना बेडगी मिरसांग आणि ते मासोल काडना फुडें तेप्पळ धाडून घालचे कसं ते तेप्पळ जिवा बरे ते हिमोग्लोबिन बी ताच्यान वाडता के पचन शक्ती वाडता म्हणून पयले दन तेप्पळ ते सीजन चवथी परबे सीजन सुरू जाता तेप्पळ त्यात नंतर ते कडी नोव्हेंबर डिसेंबर वरका बरे जून जाता तेन्ना आमी घेवन ते सुकोवन ताजी बी काडून ती वता सुकोवक सुमार बी पण वता सुमार बी उरता ती काडून एक डब्यान दवरताची ते वर्षभर वापरताची तेप्पळ साधारण 2 दिवसांतल्यान एक पंत आमकां जावू का आणि हे कुळार धुवो बी धूर धूर दिली उरता पळय मुंबयची म्हाका कसले दवरना जाय तेप्पळ एक घेवन दवर म्हणून सांगताची मागीर ते एक जावू का आमकां जेवणान तो प्रत्येक रांदेक तेप्पळ खंयची रांदय घालता तुम्ही ते आता कीर आनी वटाण घालून रांदय केली ताका तेप्पळ घालताची मुगा म्हळ्यार रांदयक घालना तशें म्हणून तेन्ना ताका कोथंबरी भाजून मिरसांग भाजून घालचें तेन्ना मासली आंबट केल्यार ताका बरो ल्हानू मासोल वांटून तेप्पळ धाडून घाल्यार आनी विचारची ना अशी म्हणटाची हांव खायना आतां मासली पण खाता लोक आणि ते तेप्पळा मासलाचे आंबट दुसरे दिवस दवरल्यार आनीक ताका टेस्ट के अशें आणि तेप्पळ ते स्ट्रॉंग उरता मस्त बी घालचे ना आणि तेप्पळ डायरेक्ट घालचे ना रगड्यार तेप्पळ वांटून ताजे उदक आसपणे ते घालता नाजाल्यार मस्त स्ट्रॉंग जाता ताजे रुची वता ते घालच्याक बी एक शिस्त आसा लतिका आमी मंगळूरांत तेऱ्या पानाचे मंगळूरांत पत्रडे करताची तेंचे आळवती आणि गजबजा घालताची आणि वेंटेचे उपकर करताची आणि घंटी करून बुत्ती तळासानी बुत्ती अशी ते करताची साधारण हेंची मात्र पत्रड करताना विंगड रीत करता तांदूळ आणि तोरी दाळे तांदळा पशी अर्ध तोरी दाळ घालून चडते सोय घालून ताजी एक नमन्या पत्रड्या रोची विंगड आणि मूग घालून करताची सोय सुकी मिरसांग बिंबूल नातल्यार आंबट साली पळय ती घालून कोरी येता साली घालून म्हळ्यार ह्या सिजनांत पावसांत बिंबूल मेळना त्या वेळेर आंबट घालून करताची पत्रड घट्टी घालून साली मात्र घालून मागीर मूग जाल्यार खाली मूग मात्र तदना तांदूळ घालनाचे ते भारी टेस्ट मऊ जाता आणि तंप नव्हे या पानाची हीट म्हणटाची ताका या तंपा खातीर मूग घाल्यार ते बॅलन्स जाता
ಬಹುಶಃ आषाढ एकादशी गजबज दोरनो मेरे नोपीचे आळवती ताई ಬಹುಶಃ नोपी कळव तर मागीर खायनाची घे म्हणून वय खायनाच म्हळ्यार त्यादनाचे पावस उणी जाता उद्दासमा पळणी जाल्यार पान खुरजूक खाता आनी जून जावन आसता न वितरणी पान मेळना मागीर पावस उणी जालचा उद्दा घालता असल्यार मेळटा नातल्यार मेळना तशें करून तेन्ना बंद करचें म्हण आनी एक हांव आयकलें कसं म्हळ्यार कारकळ सायडांनी पुराय तांणी ह्या कृष्णाष्टमीक आळवती करची ताजे फुडें आळवती करून खायनाच घे तांणी म्हाका दिसता त्या म्हळ्यार ते दळटा तरणी पान आसता बुत्ती करूंक गांठीशी करून गजबज्या घालूंक पुराय ते तरणी पान चांग जाता मागीर पान जून जातना मागीर अश्टें तांचे पान जून म्हळ्यार हडड पान मेळू सुरू जाता तशी ते आळवती तेन्ना स्टार्ट करची की म्हणून मागीर न्हू पिताय आळवती खावची आनी ಬಹುಶಃ पावसाळीन तू चिकी थंडी गिंडी पर आशिल्ली न्ही तर हे पान चिकी उष्ण म्हणून तुका देहान ते उष्ण चड करूक ते खावची पद्दती अशा पुरो म्हणून दिसता आतां वनिता नायकान तेप्पळाचें इतलें वर्णन केल्लें आमी तेप्पळ खंयच्या घालता म्हाका गोत तशील प्रकार आमी खंयच्या काही घालनाची मागीर म्हाका एकलेन ती नगरा सायडाची तिणी एक जळक्यार एक तेप्पळ घालून इण म्हळ्यार बरी एकच एक साल म्हळ्यार बरी त्या कोथंबर मेथी भाजून पेडव्या गश करतना एक दोन लोचणे बी आनी एक साल तेप्पळ ओटू भाजूचे आनी हळदी पिठी घालचे ते घालून केल्यार ती म्हळ्यार बरी ताजे हांव खायना जाल्यार खाताले घरकडची म्हाका सांगताची ताजी एक टेस्ट विंगड म्हण ते घालना अशी खाली कोथंबर मेथी भाजून केल्यार एक टेस्ट विंगड हे घालून केल्यार एक तांकां कसं घालना कळना जाल्यार आज अशी जाला म्हणून पयर चितले लायक जाय न्ही म्हणून तशी सांगताची कोच्चीन तू तेप्पळ खावची क्रम ना तेप्पळ म्हणून हांव आयकय न्ही हांव गेले नंतर हें तेप्पळ म्हण तिरपळ म्हणटा गे म्हणटा का न्हू तिरपळ म्हाका दिसता जुमनकाई म्हणटा कन्नडान जुमनकाई आनी इंग्लिशान तो तिरपळ सायजन पेपर म्हणटा हा वय तेची हांव नेटार पळयलें त्रिफळ गे त्रिफळ आणि कसं म्हणतो आता शेजवान पेपर वय तशें कसं गे म्हणून म्हणला ताका असो ताजे झाड कशें आसता कांटे उरता व्हड रूख उरता कांटे उरता काडच्याक बी आतां लोक मेळचे कश्ट ते व्हड रुखाक जावचे म्हाका दिसता त्या सायड मात्र ते तेप्पळ जाता आमी एकडे खावन नाही हांगा मंगळुरांतूय एक रूख पळयला हांवें तो रूख कात्तरलो की कसं गे म्हणून म्हाका कोण गे इतलें तेप्पळ हाडून दिलें जाल्यार आमगेर घरकडचे तेप्पळाचे हे उणें खायश उणें ते तुकून ते तितले म्हाका वापरूंक जायना खावन अभ्यास आशिल्ल्या मात्र ते जाता ना जाल्यार हे कसकी टेस्ट जाल्यार म्हाका आतां पक्कन उडगासयला देवस्थानांत तांणी गश करतना तेप्पळ करता वय म्हळ्यार लसूण पियाव घालना अशी पण्णांनी घालना अशी ताका तेप्पळ वय आतां आमी जाले खंयचे आमगेले तेऱ्या पानां खबर जाले पणसू कडगी तुकून आमी नमुनवार कडगीचे मागीर पणसाचे अशें पुरा करताचे कोच्चीन कशी कडगी कोच्चीन तू पणस सान आसतना गिडगी साना आसतना सुकून आमी यूज करूं स्टार्ट करता ताजे उपकरी करताची सुकें करताची गशेक भरसी घालताची मागीर ताजे अळची करी म्हूण करचे आसा ते कशें म्हळ्यार पिकचे जस्ट फूड आशिल्लो तो पणस अळची करी म्हूण ते करतात जून जावन आसता ताका बिकंड साली मांडून आसता तेंची आमी अळची करी करताची पिकलारी पातळी हलवो गोडशें करता ताजे मुद्दो मागीर मुळीकू तशी आनी जून जाल्यार हेजे हापोळू हापोळ करताची अळची करी कसो मसूल घालता तूं अळची करी म्हळ्यार ते गोरो ताजे ते चार येस पळय ते भरचे हें ताजे ते भरचे स्किन काणू इवन ते भितरचे तेवूय घालताचे आनीक बिकंडास हें सोल काणू ते घाल न्हू ताका मसूल म्हळ्यार सोयी हें सुकी मिरसांग आमी ते भाजीनाची तशी घालचे हरवे घालचे थंय प्रति एक रामदे एक तशी घालचे भाजूचे क्रम म्हणना तशी घाल न्हू ताका एक फण्णाक ससम जिरें आनी करबेव
ते अळशी करी म्हण मस्त लूस मुणी असना मस्त पतळ असना जे घट्टी मुणी गोड निघालनाची गोड घालनाची थंय खंचरांदे गोड घालनाची तुम्ही कडगी मीठ फोडी घालता, म्हणून त्या करणार अफकोर्स, आ? कडगी फोडी 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 करताच करता. थंय बज्जा म्हणजे हा. बज्जो बज्जो बज्जे म्हळ्यार तुम्ही चण्या पिठान बुडोवन तुळची चण्या पिठां बुडोवन तळची. हांगा मी तांदळा तांदळा अंतू घालता तशी बाय. हा ते चाय एक स्नॅक्स जावन चाय टायमारी तशी करची जेवणा म्हण जाल्यार ताका एक उब काडका न्हू वय वय सान उब काणू मागीर ते चण्या पिठांत हिंगू मिरसांगे पिठी मीठ पुरो घालून बुडोवन तळची तुम्ही ते 3 म्हळ्यार फोडी जाली तर ने पणसा धन पिकील पणसा वरका ते आयटम चालू उरताची आणि म्हाका दिसता पणस आतां नवीन शोधून काडील प्रकार ते डायबिटीस आशिल्ल्या लोकांक तर न्हू पणस भारी बरके सो ते रांदय करची घरा कडेन कडगी फोडी अशी सुमार करताची आणि एक असा ते भाईल कांट्याच काढल्या नंतर प्रत्येक वस्तू पणसाची भितरची वापर बिकणा भाजून चटणी करता रांदे एक बिकण शिजवून घालता भितरची बी चटणी कसं म्हळ्या चटणी ते बिकण म्हणता ने पणसा बीक ते शिजवचे कुकरांत तरणे पणसात शिजायना पुढे ते मऊ जाता आणि आम्ही एक सुकी मिरसांगी चटणी वांटून घेऊन कडे मिक्सरार हे बी वांटून चटणी करची बरी जाते त्यानंतर ते मध्ये एक पार्ट उरत म्हाव म्हणतात हांग कसं म्हणतात ते म्हाव पातळ पातळ कापून त्याची फोडी केल्यारी ते मासली खाता लोक म्हणतात मासली मेळना जाल्यार आज म्हावेन जेवण झालंय म्हणून तितले रुची जात ती फोडी ते एक गट्टी गट्टी पण तू शिजायला नंतर मऊ जाते तू कणगा फोडी बिडी कशी तशी सॉफ्ट जात आणि धान तशीला ना खाऊ का झालं रे ते म्हावे प्रत्येकाक आवडणार थोड लोक म्हावेच तो वास आयल्यारीच आहे ना पण म्हावे फोडी अगो म्हाव उडे ना का त्याची फोडी करूया म्हणून म्हणताला सच पहिले दोन खात लोक ती भारी प्रीती मागीर सल्ला उपकरेनी म्हणून तुमका गुतना साल म्हाका तरी गुतना आम्ही घर पणसा घरे बाळक करचे हाडतात चिप्स बाळक ते 1-2-3 पणस घेतल्यारी बाळक तळत पळच्या बी पूर जाता त्यांना आशिल्ले ते घर जे असायचे ते मिठा घालता आम्ही आणि मिठा घालनंतर केन्ना तरी अशी त्याची केळी पानारी धडक म्हणता आम्ही ताका मारी सुकी मिरसांगी मासोल करून केळी पानार ते थापून खावचे असा ना जाल्यार फोडी तुम्ही दडक म्हळ्यार सन्ना पोळ म्हणून आमी करतात त्या जोगी तीक पोळ पोळने दडक म्हणजे तो मासोल वांटून सुकी मिरसांग सोयी आणि आमसाणी घालून मासोल वांटून घेवचो आणि हे जे तुगेल गर सच मिठा गेल्ले त्या मासलाक मीठ घालचे ना हाका गऱ्या चढते मीठ लागील होता ते धुवून घेऊन हात मिक्स करचे कालवचे आणि तुवे केळी पानार घाल कायलीर धांपून शिजवचे घर वाटून ना 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 ते घर खावच्याक मजा येता मासला बरशी एक लागत नाही ते कुटू कुटू ते बरे जाता तुम्ही ते इडली पेडावण शिजवत नाही बाय अशी कायलीर शिजवत नाही कायलीर तो केळी पान घाल्यार काही प्रॉब्लेम जायना केळी पान घालचे वयर आणि केळी पान धांपून प्लेट धांपल्यार ताका कसले तेल गिल घालचे ना त्याची तेल बिल खाय नाशिल्ले लोकांक हे बरे जाता एक कसं ताका नाव धडक म्हणचे धडक जे केळी पानार थापता पळय तांतूकडे आता ते आळंबी मेळता पळय आताचे सिजनाक आळंबी बी घालून तशी धडक करताची आज जर ते दिवस लसण खावची दिवस उरला रे ताका लसण धाडून घालताचे ताका बी तेप्पळ धाडून घालताचे आणि तुम्ही हळदी पान घाल न्हू कसं वयरी ते हळदी पानान कायलीक धर ना ते सान वयर परंबळाक हळदी पान धामताच तर केळी पानांना थापचे वयरी परंबळाक हळदी पान धामचे आणि पणसा कडगी पणसाचे आजी पुरे लतीक बय आमगे हांगा आतां वळती म्हणल्यार बरी फोडी करताची कडगेची जाल्यार चण्या पिठाची करना तशी ना आमगेल तांदूळ आनी मिरसांग घालचेचे आणि चाक्कू म्हण करताची सोय आनी घालून करकरी वाटून चाकू करताची मागीर ताजी घशी करताची उडदा दाळ भाजून घालून भरशी घालताची आनी तावळ तूं सांगता म्हाका तुमी ते कस की तुगेले
हळची करी म्हणता उडगा सायल पळय एक गुज्जा म्हण करताचे हांगा तशींची चिक्के जून जावचे रेडी जालेले पणसाचे तूं म्हळ्यार ते गुंजी सोण वरले पुराय ताजी चारी जाय जाल्यार तशी घाली चारयेची पळय ते कंटाचे सोण वरले पोर्शन घालून बिकंड पुरे घालून ताका मासोलू येंची लायकोन कुकरार शिजोवन धबधबीची मासोल उडदा दाळी सोयी चिंचाम आनी भाजिल मिरसांग घालचे न्हू आमी ते आमगेले कॉमन एक मसालो ताका उडदा दाळी तोरी या कोथंबरी तशी भाजून घालची हक्का उडदा दाळ भाजून घालचे ते भारी लायक जाता आनी साल्ला आनी घालची पणसून तोळची घरांकर करताची घरांकर करतना ताजी जुने जुने चारी आसता पळय ते चारी तशींची शिंदून ताका एक चारी घर घालून बिकंडे घालून साल काडून बिकंडाचे अशी धाडानू घाल्यार पावता घालून ताजे एक उपकर म्हण करताचे ताका चडतेची हिंगा उदक घालून केल्यार भारी रुची जाता येदे जन सुकी मिरसांगांनी सासम पडणं घालचे येदे जन लसूण खातली तांकां लसूण शिवाय जायना जाल्यार लसूण पडणं घालून ते खाताचे ताका मसालो घालून ते भारी रुची जाता ते ताजे चारीचे उपकरी मात्र ह्या गुंजी म्हणटा हांगा तुळ भास दिसते माव म्हळ्ळें पळय माव आमची गेला गुंजी म्हण हांगा तुळून म्हणजे ते खाल्लेलें म्हाका उगत ना हांव आयकय आमी ताका मेळना आसता ना ते अगदी रुची जाता हाद नंतर एक पण ट्राय करात आमगेल गांवांत न्ही जुनू पण ना जून मस्त जावका म्हणना तर न्हय जाता पणसा घर आनी येदी सोयी जाय जाल्यार येदी तांदूळ घालयत तेच वाट्टून कांय चक्के दोसे म्हण करताची वय पळ लाय जातो निकला चक्के लायक येता आमी तशी सल्लाची करता न्हू सन्ना पळ वो अशी कापी कनी अशी हाका वय ब्रेकफास्टाक तशी कितलीगी जन आमगेल्या गांवांत न्ही दुर्बळ लोक तांदूळ हाडूता येना तिले बरी घर आनी मीठ घालून वाट्टून ताजी पोळ निकलावन खाताची पणसा घर निकळता तशी मागीर किदें घट्टाय येवका जाल्यार एक मुष्टी तांदूळ तशी घालताची तशी ताजी पोळ करता मागीर आत्तां हांव हे पर नेट्टार न्ही पळयलेले पिकल पणसू वाट्टून घेवन ताजी हालवो करपाची हलवोपणी हांव केला ताजे पळय ते जेनू तुप्पा केल्या वरी तें करताची ताजे रोस काणू ताका गोड घालून समज शिरशीर आणू मागीर ते बाटले घालून दवरल्यार पोळ्यांनी लावन खावच्याक जावची तशी ते करताचे आनी अशी प्रिजर्व करून दवरूंक पळय केन्नाय पुणी गोडशे करूंक पणसा घर चिके तूप आनी घालून शिरशीर आणू वय मागीर तळताच न्हू चिप्सा म्हणटाची घरांकर वय ते हापळ परत ते पुडकून चोल आईलेंची आनी पातोळी करताची तांतू कुडचंपा पन्नारी करताची हळदी पन्नारी करताची हळदी पन्नार केल्यार आमी म्हाका फूड करनाशिल्ली काल केलेलं हांवें ते कशें म्हळ्यार हळदीची पन्नाची एक चूर पूण बोळे ना तें तूं तांदळा करतना हळदी पन्ना पूण बोळेत ना म्हाका आश्चर्य जालें पणजे प्रमाण मात्र येता हळदी पन्ना चूर पूण बोळे ना भितर चूर न्हू दवरन कोरका तेन्ना चड रुची जाता ते पणस तशी न्हू एक घरा हाडल्यार आमी सांगका म्हणना चोवण तरी आमकां तो परमळे तशी आनी आमी सिजनल जावन मेळचे किर्लू किर्लाचे तुमकां यूज करताय किर्ला उपकरी म्हूण करताची सुकें करताची मागीर थांगा अशी बर्सी घालचें ना आनी मिठा घालून दवरचें ते विना गोरोय मिठा घालून दवरचें तें करनाचें आमी तें न यूज करचें ते आतां किर्लू बिकंड घालून उपकरी तशी पुरा करताची किर्ला निळी सुके म्हणून आमी म्हणटा सुकें ते सोय घालून करता जाल्यार ताजे ते कोडसाणी वच्च्या उदका 3 दीस घालून दवरचे आसा तुमी आमी अवंगल्यान तू बांदून ते उदकान तशें तिंबत घालून ताजी आयकलां तें हाडून बांय तूं घालचें आयकलां ते किर्लू सगळो किर्लू बांय तूं घालून तें सगळं किरनाय आमी कोच्चायलेलो कुडके कुडके करून तशी बांय तुगेले एक दीस पावता ते म्हळ्यार ते उदक घरान जाल्यार चेंज करता आमकां उदक 3 दीस बांय तुगेले एक दीस आमी मागीर 3-4 उदकान धुवचें म्हूण आसा धुताची ते 3-4 उदकान धुवन मागीर यूज करचें आनी ताजे सन्ना पोळ करनाच्यो तुमी सन्ना पोळ ताचे करना ना फ्राय
फ्राय करनाची आणि करतालाच पुरो तितले तुम्ही आम्ही कीर्ल तो सोलना पडे वैल तरणे पार्ट उरत पडे तो तरणे भागाचे उपकरी करताची नाजाल्यार तर कशी तो तर्ण भाग अशी दाट फोडी मणके कापून तव्यार घालताची ते बरी रुची जाता बाकी आस नाही ते रांदय एवढं किरलाच किरलो आणि स्टॉक करून बी दवरताची पण ते आता पावसाळी मात्र मिळायचं ना म्हणून मिठा घालून दवरताची आता मिठा घालून अशी अनेक स्टॉक करचो जाता तो किलो तरनो काढचो तांतुलो जून टीक ना तो तर नाशिलो गजगजा एक तो भर उदा गजगजान दवरचे तांतू तो किर्ल घालचो ताका आनीक 4-5 गजगज येऊ का किर्ल घालनंतर धामचे बंद करचे गॅस आणि ते पूर्ण उदाक नेऊन आपणे उपसून किरलो एक आयदनान तू घालून दवरल्यार रे 2-3 महिने बरो येता मागीर उदकान घाल्यार वास येता आयचे उदक जर तू फाल्याक चेंज करचे गेल्यार वास गाणे ते किर्ल कितलो रुच आस पळय तितलो उदका घालील तितलो वास ताका म्हणून अशी केल्यार वास येना तशें ताजी एक परंबळ पुरो वच्चे ना ना शिजवून ते उदक उडयतना परंबळ वतना तू आणि 2 महिने तरी ताचे सान थोडे काढ आणि मीठ घालना देखून मीठ शिजायना ना जाल्यार ते मिठांतले काढणो रांदे केल्यार रांदे एक पण मीठ लागता किर्ल मीठ लागता ते मीठ साण बी शिजवचे एक चांग विषय जाल्यार आमी किर्लो मिठा घालून किर्लो ताका धाडान मिरसांगे पिठी तांदळां वांटून की तांदळा पिठी पुरे घालून तळण केल्यार भारी रुची तो जेवणाक आणि सन्ना पळो ते तशी मिठा घालेल किर्ला जाल्यार आनी किर्ल आंबडी येतात ना किर्ल येतना सन आंबडी येवची आंबड न्हय आंबडी आंबड्याक आंबडी तरणे आम शंबडोची जाल्यार तो सनू तरनो तांतू भितर या मांडून आसना कात्तो तुका शिंदू येता आंबुलेनी शिंदिल्ली ताज नॉनची करताची किर्ल आंबड्या नॉनची म्हणू करताची ते भारी लायक आसता मागीर भरशे घालताचे आमी गशेक पुराय भरशेक किर्ला निळी सुकी करताची आणि त्यावेळी म्हाका सालाचे आनीक सांगू विसरले साल आंब्या घश म्हण करता आंबो म्हळ्यार शिजयनाशी मिठा घाललो आंबो आणि साल मिठा घालेले ते वट्ट करून शिजोवन ताका मसालो घाललो लसूण पण घाल भारी रुची जाता ते साल आंब्या पावसाळी रांदयती आमगेल थंय मिठा घालचे म्हळ्यार एक आंबो ना जाल्यार निंबू घालताची ना जाल्यार हें कसले आवाळो म्हाका दिसता तुगेले कृषिकाल घरांत त्या सालांबा गशेनी चड करचे म्हळ्यार कामाच्यांक वाडूंक पावसा रांदे काय मेळना न्हय फ्रेश फुडली खबर सांगचे तेदना मग्गी मेळटा तसले तेदना यांचे पुराय आणि बिकंडा सगळे म्हण करताचे नाही बिकंडा उब्बटी करता म्हण ऐकले हांव फुडी करताली बिकंड शिजोवन ताजे हें काणू ते तांबडी सोले काणू ते मागीर बाकीचे उब्बटी आमी कशें करताची दाळी बदलाक बिकंड वायकर जोर सान्न आसतना चेरडू आनी जाता ते फुडली चेरडूवांक आतांची न्हय आतां आमगेले कोंकणी रांदप म्हणली तशाक आमकां एक मेन आमी कशें म्हळ्यार घशी चण्यांक घशी म्हळे नाजाल्यार तिंगलवऱ्या घशी म्हळे आनी कसले म्हळे नाजाल्यार कोद्देल म्हळे मग्ग्या कोद्देल म्हणून परत तशी मागीर आंबट दाळी पोपशफळ घालून आंबट म्हळे नाजाल्यार मग्गी घालून आंबट म्हळे असल परत तशी ताका पुरो आमगेले फण्ण आमटाक पियावा फण्ण म्हणून आनी हाका कोद्देलाक लसूण फण्ण घशेक सासम घालेले आसा अशें पुराय म्हणून आसता तुमगेल्यान ती कोद्देल घशी आंबट तुम्ही आंबटत म्हण टावळी एक म्हणला गोड आंबट म्हणून अशीची जेवणा वट करची आंबट तशी ना खंयचे आमी आंबट म्हळ्यार ते केळे आंबट आनीक पिकिल्ले आंब्याचे आंबट ताका म्हणचे घशीनी म्हणटर आमी थंय हें कसले लसूण फण्ण घालचे क्रम ना आत्तां खाताची जे फुडें कालाक तशें ना मागीर तशीची पियाव फण्ण घालून तसल ना मागीर आत्तां पुरा युट्यूब पळोवन सगळें मस्त नमुने करता कोच्चीन तूं लसूण पियाव फण्ण घालचे ना आमी हें फण्ण म्हळ्यार ससम जिरें करबेव थोडे एका हिंग फण्ण आसता तशी तशें तुमगेले कोद्देल आनी घशी म्हणून तशी व्यत्यास ना कोद्देल म्हणूच
वर्ड कोद्देल म्हणेल बोशा आम्ही तुळसून हाडलेल गी म्हणून असू का वय कोद्देल कोद्देलू कोद्देलू जाल्यार लसूण पडून घालता ते ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ या मग गेनी बिकण घालून ताजे थंय पुराय का घशी आणि वाळी पोपश पळा आंबट म्हणून पियाव पण तुम्ही वाळी पोपश वाळी थंय मेळना मागीर हांगा सुकून गेली जन ते वाळी ओवन करताची थंय अशी विकूक मेळना ते वाळी तशी तशी तुमके कोद्देल हे हांगा येईल तेन्ना आमी आयकोचे कसं कोद्देल मे कसं हाण वाडता म्हणून कळना जशें काय आमी साधारण गशी ते बेगूत ना आमी जे कालवणी घेता शीता कालवणीक घेवचे ताका आंबट म्हणचे पण कसं असतं आता दाळी आंबट जेवणाक ताका आमी तरकारी गाजर बटाटो मस्का सांग ओटू शिजोवन घेताची कडी कोथंबरी आणि बेडगी मिरसांग भाजून सोयी बरशी मासोल वांटून घेताची आणि तो मासोलो थोडं दाळी घालून कडी ताका फण घालताची अशी हाका दाळी आंबट म्हणचे ते कालवचे मात्र जातात ते तोंड लावचे जातात तुम्ही सांबारा म्हणचे ते कोळंबो ना कोळंबो तयार नमुने ते मसाला भाजून कोळंबो विंगड असतो इडली सांबार होय किंवा कोळंबो म्हणून आम्ही जेवणाभर बी करतात ताका पण हे दाळी आंबट जे कालोचे घेवचेस पळय शीताक ताका आंबट म्हणचे आणि तोंड लावणीक कसं आस पळय ताका एक तर धडक किंवा रांदई किंवा सुके सुके अशी म्हणचे हे घोशी आणि कोद्देल हांगायला मात्र ऐकूचे बुत्ती म्हूण करता बुत्ती पियावा बुत्ती नातल्यारी आणि कसल्या बुत्ती करताची बटाटा सांगते बुत्ती पियावा बुत्ती आळंबे बुत्ती मक्क गुतना तुम्ही आळंब खायनांची आळंबे त्याची आळंबे मारी तुमगेल हंग दिग आळंबे खावचे आमगेल गुडगुड आळंबे खायना मेळना ते दिग आणि ताका एक आता पॅकेट आळंबी मारताची जाल्यार हात एक परंबळ विंकड सीजन वायज खाताची ताका एक कांदो गरम मसालो घालून आमटी म्हणून करचे ती पोळ्या लावच्याक किंवा इडली लावच्या सकाळच्या तानीक ती साधारण अशी गरम मसाला उरच्या देखून आताची चेरडो धरिले वर्ष झाली लोक बी आवडची एक आमटी केल्यामुळे भितर त्यात नंतर आळंब्याच करची ते सेम केळी पानावेल धोडक करताची नाजाल्यार भजे आळंबी चण्या पिठा बुडवून भजी करताची होडोड आळंबी उरल्यार ते बारीक उरल्यार ताका रुची जायना भजी केल्यार मोठे एक पटे मेळता तेन्ना ताका मस्त माती उरता ती मातीन जावची ना माती उरता तेन्ना ते अशी उदकान जर तू घाले ते उदात आणून घेता आळंबी सो फक्त मीठ सुके असताना मीठ लावून दवरचे आणि सुमार वेळ अशी चाळत उरल्यारी ती माती वता बरे करून धुवून जायना पडे ते वापरताचे आणि आळंब्याच कसले केल्यारी एक शहाजिरी म्हणून घालची एक पद्धत असते मग ते हुत्ता जाता खंय कसले पोटाक त्रास जावचे ना म्हणून आळंबी येवची सिजनाक शाजीर की घरा म्हणून पळोवन हांडी उरता जिऱ्या म्हणके बेगीन डिफरंट उरते काळे उरता सोंप नाही ते होटला नाही बडीशेप नाही हे शाजीरे म्हणतात काळजीर नाही उरतले काळे उरते काळजीर बाळांती काळजीर काळजीरे बेगीन भाजून ते प्रत्येक हांत घाल्या रे ताज्यान कसले त्रास जायना म्हणून एक मातंतस तिने आमटी म्हणली आमटी करताय आमगेलांगा ते एक भाजयेची आमटी तांबडी भाजी मेळता पळय ताजी आमटी म्हण करताय ते मोस्टली आंबट आमटाचे ते आमटी म्हण जाल्यार आमगेल्यान आंबट म्हळ्यार पियाव पण आमटीक ससमा फडना बट ताका ताक घालताची आमसाणीक ताक घालचे आमटी कशी करचे आम्ही भाजी तेजेन आमटी म्हणटा तेजेन आमशी म्हणटा ताका आमी मसालो घालून लसूण फडना थंय लसूण न्ही सादा हे ससम जिरे करबेव घालून ताका ताक घालचे आमसाणीक ताक तशी करताय आणि खंयची रांदो उलो तुमी प्रतिका मागीर आमगेल थंय एक सोय भाजील गशी म्हूण आसा हांगा करता की ना करताची चण्या गश नव्हे सोय भाजून चण्या आनी ताका जीव कडगी
जीव कड़गी चणनी जीव कड़गी चणनीक सूर्नु मसंगा सांग बिकंड पुरा घालनु ताका ते मसालाक हे कोथंबरी आनी उडदा दाळी भाजून घालचेस तशी आनी हे सोयी भाजून घेवका तर हे सुकी सांगे भाजी ताची ताका मागीर थंय एक दारांबो म्हूण घालताची धारांबो धर्म्या आसलो म्हणटाचे ते एक्चुअली मलबार टॅमरिंड म्हणटा ताका ते राउंड असता ते पिकिल नंतर येल्लो जाता ते पीस कोण सुकोवन दवरून सोडताचे आमचाणी कसले मेळना तेन्ना ते घालचे अंग कसं म्हणटा म्हणून अंगा हे आम्ही गेले कुळारांनी आशिल्ली ताजे रूप म्हाका नांव उडगास पळयला ते लसूणे मठ असता अशी बै 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 जावन असता का पाचपणस हें करीत आमी खाताचे पाचपणस वय वय खाताचे पाचपणस म्हण आयकानीचे तुमी सानपणस थंय पिकोवन ते खाताची इवन ताजे बिकंड आसना ते सान ते कसं की भाजून खावचे हें आसा मीठ घालता पाचपणस ना ताजी गोज्जनी करता वय खळांब्या गोज्ज करतना पाचपणस मिठान तोलो काणू तो समजी एक गाज काणू मिठान घालचे ते निवतरी तेन्ना ते लायक मीठ लागून आनी जाता के मोव जाता ते शिजोवचें न्ही कांय ना खळांब्या गोज्ज करता खळांब्या गोज्ज खळांबो म्हळ्यार कळ्ळें कसं म्हणून मिठा घालेले आंबोली म्हळ्यार तरणी न्ही जून जालेलो आंबो उकडांबो म्हणटा आमी एक गाज काणू ते हाजीतले शिजोवचा ना जस्ट उकड घालचे उकडांबो वय ते ताका ताजी गोज्जू करतना वा पाचपणस तो चंद करून धुवन ते घालल्यार ताजी बिक्कण थाय खावचें जाता भारी रुची जाता भाजून खाता आमगेल थंय भाजी ताची हरवी न्ही नाल्यार कडलो भाजून खाता पळय तशी कशें की भाजूचे हें आसा मागीर ते मेळना कशी मागीर पिकोवन खाताची आनी आमगेले नेक्स्ट आमी खंयचे रांदपाक वचा नाही खाणा जो वचे वय खाणाक वचे तर आता परबेनी पंचकदाई आमी करता पळय तांतू कसन तांगेल कशी आमगेल कशी कंचाची करताची वय पंचकदाई तुमी वय अष्टमीक आमी एक पंचकदाई म्हण करचे सर तें कशें म्हळ्यार ताका घालचें चण्या दाळी मुगां दाळी गोवा कणो पुरे एक पंचकदाई वय ते कशें म्हळ्यार ते धुवन चंद करून भाजून घेवचे ते तूप घालून भाजीताची सब सपरेट आनीक ते नाल्ला रोसू काडून दवरताची फर्स्ट रोसू तशी दवर न्हू सेकेंड थर्ड आसता न्हू ते हे दाळी घालून शिजोवचे आनीक ताका गोड घालचें आनी फर्स्ट नाल्ला रोसू आसता पळय ते लास्टाक घाल न्हू ताका तुपान तूं हें काजू बी नाजाल्यार द्राक्षी पुरा भाजून ताका घालचें ताका आमी पंचकदाई म्हणचे नाल्ला रोस सांगता लिक्विड्स गोडशेसी वय तशी खिचडी रे खिचडी ऑलमोस्ट खिचडी म्हणट आसता तितले दाट न्ही चिके पातळ आसता ताका ते चण्या दाळी मुगां दाळी घालता दाट जाता चिची कितले म्हळ्यार ते दटसाण येता ताका आनीक हें गोवा कणो ते विंगान ते नैवेद्य करचे ताका सोय कांतून घालचे न्ही तुमी तांणी रोस काणू ते सेकेंड थर्ड हांव तूं शिजोवचे फर्स्ट ते वेस्ट करूं ना न्हू ताजे काणू शिजोवन ते तांतू घालून शिजोवन लास्टाक फर्स्ट रोसू तो दाट आसता पळय तो घालचो मस्त खतखत ना मागीर लायट काणू ते हून करून ते हें भाजून घालचें ते काजू बी ना द्राक्षी भाजून हे मात्र एक पंचकदाई तुमगेले दुसरी कसली ना पंचकदाई म्हणजे एक साखरे पंचकदाई तशी आणि गोड घालून चढावत करचे तशी ओके तुमगेले पंचकदाई माय सुमार 2-3 नमुने आसा आता पंचकदाई माय तांतू आयले 5 नमुने आता सोय कांतू ना गोड किसला न्हू तूप घालून आमी हून करताची कडी ताका येळा सांगे पिट्टो आणि थोडे चण्या पीठ किंवा तीळ घालताची तेन्ना एक पंचकदाई जाली आनीक स्टॉक करचेस मागीर कोणाक तरी धाडचे आसा मी तेन्ना कसं भाजिल्ले चणो कडले कसं चणो तो साखर येळा पिट्टो घालून तीळ घालून ती पंचकदाई मागीर ती दवरचें जाता नैवेद्य करना पडे आनी एक 8 दिवसान कोणाक दिवचे आसा म्हणून आणि एक पण ती आजकाल कोणी पंचकदाई म्हण भितर चिमूटभर घेताची अशी चमच्यान अशी पहिले म्हणके खावची पद्दत गेल्या ती इतलीशी केल्यार बी उरता तेन्ना
तो मांड गोतस नाही मांड कर न्हू ताका साखर घालच्या बदला ही पंचकादाय घालून करचे सा पहिलेच लोकांन मागीर पंचकादाय बी खर्चली घरांत एक मांड खावचा जालो म्हणून अशें करतात. इतली पंचकदाय तुमगेल्यान आमगेला हांगा पंचकदाय मस्त नमुन्या करताचे म्हळ्यार अशी शिजोवनी न्ही ते गोडशी जाता. आमी हे करतना ह्या चण्या दाळ्याचे पंचकदाय करचे जाल्यार चण्या दाळ भाजून तिची करकरी पिठी करचे फायन पिठी ना करकरी चिक्के तोंडान ती येवका तशी आनी सोय गोड गोड पांक हाडून गट्टीक पांक न्ही चिकेची सोय ते निवतर मारी सोय घाल न्हू मागीर ताका तूप आनी काजू बी भाजून घाल न्हू आनी चणा दाळ भाजिली अष्टमिकांनी करता आमी घालताची. तशींच येदे जेन्ना तो रांदेच चण आसा पळय नेला कडलो न्ही चणो तो भाजून तशी करताची. चण्या दाळ घालचे बदला तो चण सॉल समेत भाजून ताका एक भारी ताजी एक टेस्ट विंगड आसता. तशी मुगा दाळ भाजून करताची मुगा दाळी पंचकदाय. तांतू भितर साखरेची विंगड करताची गोडाची विंगड करताची. तशी मस्त तीळ घालता तीळ भाजून घालताची ते 5 बग जाता ना तीळ भाजून घालचे येता. आनी गणोमा पंचकदाय कशी ते तुमकां गोतशें पुरो वय कोब्बू मागीर केळें पुराय तें पुराय घाल न्हू ते गणोमा पंचकदाय तशी मस्त नमुन्याचे पंचकदाय. ते अष्टमी तुम्ही ते उंडो करता ताजे बदले म्हाका दिसता थंय ते पातळ कर न्हू तशी पंचकदाय म्हण ते लिक्विड फॉर्म उंडो विंगड उंडू गट्टी ना उंडू म्हळ्यार गट्टी येता न्हू बट घालचे पुरा हेच आसता तुमी म्हणजे नैवेद्य करतना आमी उंडो करचे बदला तुमी ते गोडशे शिकून आयटम्स सेम आसच्या पुरो. आनी आमी रांदा हितून थोडे खाणाक वचा नवा वय आमी आतां उडी तांदळा करचे जाल्यार आमी खाली एक खोट्टो केलो इडली केली आनी पुरा पुट्टू तसली करता पळय आमी करनाचे. इवन शेवेंग करचे क्रम विंगड आसा आमगेले थंय इजिली जाता. आमी तांदळा पिठी काडू ते खतखती उदकान कालोवचे ताका मीठ घालून कालोवचे आनीक हिटले ताटकी कसं पेडावणान तूं कसले एक तुजे प्लेटां लारी जाता ना चडावत हिटले ताट्यांक करताचे ताका तेल लावचें ताजेर थोडी सोय घालची आनीक हे पीठ कालोवन दवरलेलो आसा पळय ते अंतू घालचे शेवयाचे ते चाकुलीनी करचे तसले हें आसा तांतू भरचे न्ही तांतू पिळचे ताजे नंतर शिजोवचे तितले केलें आमगेली हें जालें शेवय जाली. ती सोय खंय घालची म्हळ्यार सोय ते हिटले ताट्टेस न्हू ताजेर स्टार्टींग सोय घालचे सो ते काडतरी वयरी आमकां सोय मेळटा मस्त न्ही थोडी थोडी एक टेस्टाक शेवय त्या घालतना शिरकना मागीर नाही ते हिटले ताट्यार घालचे अंतू शेवये दंते अंतू आमी तेल लावन पीठ मात्र घालून ताजे वयरी पिळताच ते तवळी करतसन कशें येता म्हळ्यार सोये वयरी ते शेवय येता सिजोन आमी ते उलटा काडसना चंद दिसता ते पळोवचें आनी खावच्याक हेची टेस्ट आसता वाटून घालता सोय रोस काडून घालता आमी सोय वाटून घालचे सुरय तांदळाचे शेवय उकड तांदळाचे करता ताका आमी सोय घालनाची तुम्ही सुरईची मात्र करची सुरई हांगा उकडी तांदळाचे कट सांबाराचे करताचे तांदूळ तांबड तांदूळ जेवचे आस पळय ताजे करतात आनी आमगेले थंय दांते म्हणून ना हे अंतू यूज करचे ते सान आस पळय तांतू तें कश्ट जात न्हू थंय मोस्टली अंतू यूज करचे ते. आनी शेवय पीठ आज वाट्टिले सांजे वाट्टून दवरल्यार पाय सकाळी ताई ते आमशेत न्हू पीठ त्या आमशेले पिठाची शेवय केल्यार 2 दीस केल्यार वायट जायना. तुम्ही नारला रोस घालून करचे नारळ घालून करचे ते वायट जाता आनी एक खेळल्यार चिके एक जड हे अशें पळय कसं मद कसं म्हणटा ताका खावन जाता न्ही आंग जडशी जाता हे हक्क तितले उकड तांदळा शेवय केल्यार जड जायना म्हळ्यार सोय ना आमगे सोय म्हळ्यार थोडीची तुम्ही थोडी आनी मस्त घालता सोय रोस दाटो काण घालता जाल्यार व्हडले नारळाचे पळोवन काडचे म्हळ्यार तो टीक ना मात्र ती शेवय ते दिवस खाली करका दुसरे रुची जाता आनी सुरयेची ते नारळा रोस घालून करता एक नमन्या परंबोळ येता रसाची परंबोळ लायक येता परंबोळ येता रुची खावच्याक जाल्यार मात्र आंग चिके अशी न्हीद येता खावका हदा करका वरू काही नज मागीर आतां फ्रिजान दवरता न्हू फ्रिजान दवरून हर दीस ते उबो काडू
म्हणून वय, स्टीम वय, दिवन वय. ताका यूज आ, करता आता तुम्ही दोघांनी हिट्टू म्हणचे न्हू खोट्ट्याक वय. ताका पीठ आमगेली इडली पिठागी वय आ, इडले पीठ मला स्टिके तांदूळ ते खरखरी वाटचे मस्त ल्हान जेवच्यानाचे वय मागीर ताका जिरें आनीक आल्लें कटकोन घालचें आसा हा मोस्टली ते आसता परबेंक हे साकणीस खातासतना ते जीर कामळलेले एक उद्देशान अशा आसच्या बरो तुम्ही आम्ही तसे नाही आता ते शिजल नंतर ते ताजी बरशी हिंगा उदाक हा म्हणून दिवचे असते त्याल एक वाटीन मग वाडच्या वचका लागी हिट्टू एक वाटीन तो त्याल उरता नारले तेल एक वाटीन हिंगा उदाक आणि एक ते ताटान एक आणि सोय तो हिट्ट वाडिल्या मागशी ते वचका सोय वाडची थोडी त्याल घालचे आणि हिंगा उदाक घालचे चटणी घालून खायना तुम्ही नाही चटणी घालची एक पद्धती असा ती सध्या तू घराकडे ना हिट्ट केला चटणी सांबार कसं म्हणू करता पण हे परबेक हिट्ट केलं बा किंवा कोणी एक हिट्ट केला अशी सहभोजनात त्यांना ते पद्धत असा गो हिंगा उदा हाडला ना गो म्हणून ते येऊ का ते हिट्टा मागशी हिंगा उदा का बरसून खावची ताजेर तांनी मिक्स करून तांनी खावचे ते आम्ही एक रमदण कुळताचे करता वय ताका मी आल्ली मळी नव्हतं वय आल्ले आल्ले जीरी घालायचे आल्ले तरणी मिरसांगा मारी जाय जाल्यार सोय कुडी सोय घालता वय सोय म्हळ्यार कातली कातली करून नव्हे ते करून ते वय लायक जाता ताका मात्र मी उडीदू कुळीतू तिंबोन वाटीतात आणि ताका तांदळाचे रव मिक्स करचे की तांदूळ वाटू कशी जाता रवय मिक्स करूं ना सुलभ जावका जाल्यार इडलेचे पीठ असतं पळय ताकाची ते येदे काण दवर न्हू फ्रिजान काण दवरला आज इडली केल्यार फाय कुळता दोडक करता म्हण जाल्यार ते काण दवरचे आनी रात्री येदो कुळीत तिंबोचो हेर दीस सकाळी तो कुळी तू मिक्सरार वाटूचे आनी हाका बरसूचे आनी तुगेले ते आल्ली की त्या मिरसांगी कसं की सोय येदी घालची आनी ते पन्नारी केळी पन्नार घालून पेडवणा शिजयल्यार रमदण म्हणून घेता आनी तेंची कायलेन तू फण्ण घाल्यार दोड्डक म्हणून ते दोड्डक लायक जाता एक सायड इदे तेल ताका सासम घाले हेजे हिंगा पिठी घालत मेथी आनी एक दवल पीठ ते चा एक गुंडी कायली जावं ताका लायक बजून शिपळाचार कुरकुर कुरकुर जाता जे जिपरे ते बरे जाता एक नवीन कळले ताळ मी जाऊ काय त्या म्हळ्यार एक बाजू सुमार वेळ वता इडली पीठ वरल्यार तशी करीत इडली पीठ वरल्यार एक सनपळ एक कायली म्हळ्यार हुन हातांनी लागून बोक्कन येता चिकते चिकून निकलाचे वतना आम्ही ते हिटले पीठ वरला अप्पो म्हण करताची अप्पो ताका करबेव जी सांग बरा कटकोन त्याचे आप तू 7 गुंडीन तू अंत घालचे बदला का एक वय तशी आता मी पानपोळो म्हणले ते आम्ही हांग तुळुनाडा येऊन शिकले गी नाही केरळान तू असं तुम्ही हांग सोडलेलं नाही नव्हते म्हणारे हांगा लोकांनी येऊन पुडदोनस असं अडसरा पोळो म्हणजे ते अडसरा पोळ म्हळ्यार येंची पानपोळोची तांदूळ सुरे तांदूळ आनीक चडावत ते हेंच न्हय आमगेले शियाळ आसता न्हय शियाळाक ते घट्टी जावन आसता तेंगा न्हू तरणी सोय ना ते मेळना जाल्यार सादा नारळूय घालून ते खावच्या कसं लायता तुम्ही ताका तोय करचे तोय म्हळ्यार दाळी तोय ते चडावत ते आसता ना मागीर ते हे बटाटो घालून हुमण की तशी एक स्ट्यू म्हण करता न्हू केरळा सायडाचे नारळा एक्चुअली ते आमची गेलेले नाही केरळान करचे आपम स्ट्यू म्हण करता शेवय एक तेंच करता शेवय आनी स्ट्यू म्हणून तुमगेले पानपोळ सगी पानपोळ हो शब्द हांव आयकला आता ही घालील ते इन्ग्रेडियंट्स आयकला रे सोयी पोळे म्हणटा आमी सोयी पोळे रात्री तांदूळ तिंबून सकाळी ओल्ले नारला सोयी तांदूळ वांटून पातळ पोळे काडचे ताका लोसणी चटणी किंवा साधा चटणी फण्ण घालील बी थोडी जाण हेची पिठाक जिरें घालताची जिरेची हें करून घालून करताची तशी तेंची पीठ ಸ್ವಲ್ಪ वरल्यार ताका हें बंबईरू लावन घाल न्हू तरणी मिरसांग कोथंबरी पाली घाल न्हू तुका रवा दोस करून काडूतात पोळ जालो आनी उंडी
उंडी म्हूण करता आमी, तुमी करता गी? वय उंडी म्हळ्यार हांव हें सांगिल्लें पत्रोड्या पान आमी सारोवच्याक टायम ना जाल्यार तेंची पान कट्टून घालून ते शिजोवची उंडी अन्य म्हणचे ती. उंडी म्हणून हाड ना ते उंडी सांग. उंडी म्हळ्यार तू पानपळला ना वाटीत ना बदलाकाची कशी कशी वाटूची ओके ओके आणि चिके पातळ करची ते पीठ पानपळला इतली पातळ नाही जाल्यार चिके पातळ करून त्या कायलेन तू फण्णां दवरचे सासा मनी मेथी फण्ण घालचे आणि हे पीठ रोखून चिके मीठ मुज्जारी चालचे आळाचे आळानु ताजे गट्टी जाते गट्टी जातरी मारी उंडी उंडी बांधूची सिल्लसच्या पुरो म्हळ्यार मस्त फुडें जन मस्त नमुने करता न्ही आतां ते विसर नेला आतां आमी ते कॉमन करचे मात्र हिटले की पोळा की तसल कोरून येताची उंडी म्हळ्यार करना उंडी म्हळ्यार आमी अक्क सांगचे वय पात्रवड्या उंडी कॅबेज घालून करताय ताका कॅबेजा उंडी आम्ही सन्ना कोट्टो म्हणटा सन्ना कोट्टोर ते उंडी म्हणचे ताका तुम्ही उंडी नाव आहे ओ ही उंडी तशें आमकां मात्र कळचे नाही पहिले पण तो ऐकत होता. तुळवांच्या पुंडी 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 म्हणून हंग आम्ही हंग घेतली पुंडी तुमकां गोत ना दोगांके जाल्यार ते समज सोय न्ही पडल्यार तरणी सोय जावका म्हणना वल्ली सोय जाल्यार पावता तुका शियाळाची ते तरणी हाजे तसली जावका म्हण काय ना खंयची सोय जाता नवी सोय पळय हा सेलेक्ट करसन सुके नारळ काणा ते जिवेत तेन्ना ओपन केलेलं नारळा जाल्यार लायक जाता मस्त सुकील जाल्यार ते एक समजायना म्हणजे ते कसकसी असता ड्राय असता वय हे पळय हांव वाट्टी नाशी हाजे सुरय तांदळा रव मेळटा वय ताका हांव सम भरती एक नारळा सोय एक पॅकेट ते म्हळ्यार एक सादारण एक 2-2.5 पावा भितर आसता तो त्या रुलां ताका एक व्हड नारळा सोय सुरवे फण्ण रुलां फण्ण घाले म्हणके हे सासा मागीर मेथी उडदा धाडली हे फण्णान तूं मागीर उद्दा घाले त्या उद्दाक खतखते हंतारी सोय घाली सोय सम गजा गजा जाल न्हू तेन्ना हे चंद कोन हे तांदळा रव ताका घालो तिंबईल रव की डायरेक्ट तिंबवचे आनी गेल्यार ताजी धुवन धुवन दव उद्दा पुरो वत्ता ताजे काय तांतू घाले चाळ मागीर उंडी बांदूची बारी रुची जाता पूण दिसू बांदून दवरल्यार सकाळी पेडावणान वय बारी लागता तुमी सुरनेळी म्हूण करता गी असं ताका सुरनेळी ऐकला कर तशिली बट आमगेल घरा ते करचे हांव कर न्ही तुम्ही सुरनोळी मेरी 3 माप तांदूळ आणि 1 माप उडदा डाळ घालून ना उडदा डाळ ना ताका आमी ते सुरनेळी म्हणजे कडी मेथी घालो हळदी पिट्ट्यांनी घालून हळदूय असता तो पोळो गोड ಸ್ವಲ್ಪ गोड आमी सुरनोळी म्हणटा का मागीर ताका होल पडता ताक घालताची ताक घालनाची घालता थोडे लोक ताक खायना न्ही त्यामुळे आमी मेथी 1 माप उडदा डाळ 3 माप तांदूळ मुष्टे पाळ सांगतास अच्छा मुष्टे पळतो गोड घालनात हळद घान करचे घालताचे आणि हळदी पिठी घालता तेंचे दिसता खरबसा पोळो म्हण करताचे मेथी आणि हळदी एक सुकी सांग आणि याची घान वाटून खरबसा पोळो येल्लो असता ते मस्त ती कसना गोड घाल बट हाताचे गोड घालना थांगा खंयचे एक गोड घालचे ना गोडशाक मात्र गोड इवन कोळंब्या कसल्याक घालनाची रांदे एक कसले गोड रांदे नी गोड घालता घालताची रोसाक गोड घालताची रांदे एक उपकर एक थोडे लोक अभ्यास असतो साखर गोड घालचे थोडे लोक घालनाचे अशी पद्धती ना उंडी शेवय जाली तशीच आता अडसरा पोळो म्हळ्यार पळय पानपोळो ताकाची चिके हे मिरसांग आय मीन सुकी सांग हिंगू आणि थोडी हळदी घान वाटून कसले पल्ले असतं पळय आमी मसगा पत्तिकी ना कसले पालक जावयात मेथये भाजी जावयात ते सिंधून घालून तशी करताची ताका लावच्या कसल्या नाका ते तशी खावयात आप्पे मिडी लोणचे कसं तुमगेलो मसालो आप्पे आमले लोणचे एक तर आप्पे आमले आमी घेवन मिठा घालून दवरताची ताजी सासम म्हणून करता कडी केन्ना तरी अशी घरान तरकारी नाबा तर आप्पे आमले भितर ती कोगोळी काढून बारीक शिंदून घेवची ती मिठा घालून उरता मिठशी उरता वल्ली मिरसांग आणि सोय घालून वांटून घेवचे ताज्या बरशी लास्ट हे शिंदी लांबली घालून हिंग घालचं ते आप्पे आमले सासम म्हणून वय नाही लोणची कशी करता तुम्ही लोणचे ताका सुमार विस्तार आसा आप्पे आमले हाडले भितर धुवन ते
पातलान दवरचे कडे त्याचे तट्ट उट्टू काढणू एक होड आयदनान मीठ एक 15-20 आपी आमली परत मीठ अशी करून फुल धामचे ताका एक जड कितपणी धामका आणि एक 2-2 दिवसांना सुके हात किंवा आता हात घालण्याचे लोक एक दौल बी घालून चाळत उरका ती एक नमून पुटपुटी अशी आंबले एक 8 ते 10 दिवसांनी पुरे मंतरशी मिरी पण होता त्यांनी ती लोणच्याक हद झाली म्हणून त्यानंतर लोणचे करकाले बी थंय आजूबाजू उद्दा म्हणेल हाडच्या दिनाची मागीर ते टीक का म्हणून अशें करून सासमा दाळी तिळेल तेलान भाजून घेवचे आणि हिंगू त्यानंतर तुगेले मेथी भाजून बरे घेऊन मिरसांगी पिट्ट घालून ते खोळू पुरा तेलांनी भाजूचे तिळेल तेलान भाजचे आणि ते आंबली तू ती घालूरत पळे चढ ते खोळा इलुरता आणि तग्गू ते कचरो किंवा एक्स्ट्रा मीठ आस पळे ते तग्गू बशिल उरता तू चढ मीठ घाल म्हणून ते उट्टू खोळ जायना तो वयलो खोळ गाळान घेवचो आणि तो खोळ गजगजावचो तो नीव ना पडे हे कुट्टण आम्ही कंद उरतने ते घालचे कडे रे बरणीन तू आमली घालचे थोडं खोळ घालचं नीव ना पडे खोळ काय वयर एक आम्ही बाणशिऱ्या वस्त्र उरत पडे ते घडी करचे अशी फोंड सोकून वयरी घडी कंदवरचे ताजेर तिळेल तेल आणि हिंग वयर दवरचो मागीर कीड येना म्हणून ते टिकता लोणचे आणि गट्टी ते बांधून दवरचे केलेले 1 महिन्यानंतर लोणचे काढता या तुम्ही म्हणले तर हज्जी आंबलीचे आप्पे म्हणजे बाकी आंबोली काय अशी करची इतलो टू विस्तार करण्याचे मारी दवरचे मसला कसं घालतात त्यांना ते तुम्ही एक जुनची कुमटाईल त्यांनी खेळलेले वारडिके मांडतो अंतनी मुंजे मांडतो अंतनी पळयले जुन आंबोलीचे शिंदून ताका कात्तो साइड परे असता ताजे एक नमनाचे नोंचे बारी ते हिंगाची आवकाय लोणचेस पळे तिळेल तेल आणि हिंगान उठून येचे कुमटेन बेस्ट हिंग मिळता आम्ही कोणी हांग पिट्ट हिंग उठू मिळत नाही तिळेल तेल घालल्याशिवाय तुम्ही दुसरं लोणची खरंय ना तिळेल तेल नारळे तेल बी खाऊन करताची आम्ही तिळेल तेल पहिले दवन घेऊ का ते तांतू तू हिंग सासम मेथी घालचे ते नीव ना पडे स्मॅश करचे ते आणि मिरसांगी पीठ घालचे तू लोणचे एक 2 पण घेऊन खातो तसे जातात या तुम्ही उत्तर कन्नडा सगळ्यांना शिकवायची की नाही तुम्ही सांगली संजोशी ना हे हांगचे उत्तर कन्नडा कुमटेचे तुम्ही केरळांतू हंग करचे मट असेल नोंचे मागीर थंय पुड्डी घालून दवरचे म्हणून आसा ते ड्राय असता पुड्डी नोंचे ते हंगाचे रीती आसा आमगेले तेल घालचे संप्रदाय ना फुडें तिळेलांत करत आशिल की भज्जीच ना तिळाल यूज करत आशिल की मोस्टली ते वायट जायना म्हणल्यार खातीर आणि ते टेस्ट डिफरंट होता तू आम्ही सपोज एक दिवस हाडील ना पण लोणचे नवीन आमले येईल भितर लोटलो काय नवीन आमले लोणचे खावच उरता करचे सन तिळे तेल हाडील ना तू नारळे तेल केले लोणचे बरे जाता जाल्यार कंपेर केल्यार तिळे तेलान नारळेल तेलाक चिके टाइम जाता ते टेस्ट चेंज जाता वय त्याची खवंटाणी आज्यान तशें जायना म्हण आमगेल थंय करची आसाची हय आमगेल भोवशा 1 घंटो जाल्लो आमी रांदई प्रे उलयलेची खाण उलयले नोणचे जाले सादारण एक जीवन करू जाव का तितले आयटम पुराय जाल्ले म्हूण दिसता जाल्यार उरलोच्या मस्त विशय आसा जाल्यार आमगेले टायम जायत आयले भारी तोंडा उद्दा येवतसल विशय पुराय सगळ्यांनी सांगला प्रादेशिक जावन ಸ್ವಲ್ಪ ವೈವಿಧ್ಯ ಆಸ ಥोडे आम्ही ಬಹುಶಃ ತುಳು ಲೋಕಲ್ ಆಸನು ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಶಾ ಪರೋ ಕೊದ್ದೆಲ ಅನಿಕ ಸಗಿ ಪರ ಥोडे ಐಟಮ್ ಹುಂಡಿ ಉಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ म्हण हांगा भारी हांगा जना चढते ಬಹುಶಃ तांगेला ಗೆತ್ತಿले अशा पर ताजे बदल परची की संशोधन चोलका अंतू आमगेल कोंकणी रांदप कारवार तुकून कोच्ची पर्यंत कशी वैविध्यमय कितली रुचिकर जावन आस म्हळेली एक भासा भास भारी चंद जावन जाले आमगेल वीक्षकांकय भारी एक आजी एक रुची मेळ नासतली हे आमगेल खाण जेवणाचे म्हण लेखता तुम्ही पराय इतलो दूर तकून कोच्ची तकून संध्या शेणय
कुमटातुकुनू वनिता नायक आणि मंगळुरातुकुनू आमगेली लतिका शेणै हांनी येवन हे भास बारी चंद कोन्न दिले. तुमकां सगळ्यांकय हाजे बद्दल हांव धन्यवाद सांगता. नमस्कार. आमकां बी हांगा येवन एक जेविल्या की चड जालें आयकून भारी खुशी जाली. तुमकां बी धन्यवाद. विश्व कोंकणी के शकुंतळ मये के हांगे उलोवचे अवकाश दिले बगे मस्त धन्यवाद. आम्ही ह्या कार्यक्रमाक असं न्ही डिस्कशन करनी सुरू कसं उलयता म्हणून ऑन द स्पॉट म्हणल्यार बरी आमी ಒಟ್ಟು बसून उलयल्यांची तशी शकुंतला किनीके विश्व कोंकणी केंद्राके आमगेले सकनाले परवागी धन्यवाद. नमस्कार.